प्रधानमंत्री मोदीन बुन्यादी फातर बसवंक मोपा येवप सामकें चुकीचें। मोपा एअरपोर्टाच्या जमनीचे डिलात स्कॅमाचो आरोप जाता आनी केस चलता। अशा परिस्थितीत प्रधानमंत्र्यान विमानतळाची बुन्याद घालप बरोबर न्ही म्हूण गोवन्स फॉर दाबोळी ओन्ली मागता। मोपाचेर आपानूय बेगीन भूमिका स्पश्ट करची, लोकांक पिशे करचे न्ही म्हूण GFDO म्हणटा। एका येद्या व्हडल्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टराक हें बिलकुल सोबना। इट इज नॉट बिफिटींग जेन्ना हांगा इतली स्कॅम आसात ही जमनीची, जेन्ना 2 केसी ग्रीन ट्रायब्युनलांत आसात, 1 केस सुप्रीम कोर्टांत आसा, जेन्ना थंयच्या लोकांन प्रायम मिनिस्टराक चीट बरयल्या तांचे अडचण्यो सांगून आनी हे सगळें कुशीन उडोवंक प्रायम मिनिस्टर हें फावंडेशन घालूंक येता, तर बिलकुल हे प्रायम मिनिस्टराक हें सोबना। इतलो लोक बोब मारता, हो एअरपोर्ट आमकां फायद्याक पडचो ना, आमचे गोंयची इकॉनॉमी हालतली, तरूय आसतना हो सरकार लोकांचे मातूय आयकना। प्रुडंट मिडिया पळयतालो, जंय आमचो प्रमोद बाब इंटरव्यू घेतालो आमच्या हाच्या कन्व्हिनरा लागीं, आनी हो इंटरव्यू घेतना जेन्ना प्रमोद बाबान विचारले ताची स्टँड कितें, जे इश्यूज आमचे गोंयांत आसात, एग्जाम्पल मोपा एअरपोर्ट इश्यू, MOI आनी दुसरे, ताणें असो जबाब दिलो की हे कांय तरी मनशांनी प्रश्न केल्यात। आतां म्हजें सांगणें, ते प्रश्न कोणेंय करूं, आपण हात धुवंक जायना, ताणें आपणाचो स्टँड कितें तो क्लियर करूंकूच जाय। दे कॅनॉट ब्रश देम अंडर द कार्पेट, आनी अशें करून लोकांची इलेक्शनाक वता मागूंक वचप हें तांचें सारकें ना। गोवा विकास पार्टीक UGDPत विलीन करपाचे मिकीच्या प्लानाचेर GVPची ब्रेस्तारा बसका थारल्या। GVPचो सेक्रेटरी लिंडन मोतेरोक प्रुडंटान गाठलो। ताणें सांगला ते प्रमाण मिकीचो प्रस्ताव मिडियांतल्यान आयला, ताचेर मिटींग घेवन कितें निर्णय जाता तो खंय मिकीक कळयतले। आतां लिंडनाचो इलेक्शनाक रावपाचोय विचार चल्ला। Proposal which he has given through the media, and whatever decision is taken by the party, that would be conveyed to Mickey. I am not in touch with Kaitu. However, I have learned through the media that Kaitu has decided to contest as an independent candidate. So suppose tomorrow circumstances happens and you have to contest then elections on GVP ticket, you're going to contest, that is against Mickey? See, I am quite clear that whatever role the party gives me, I will shoulder the responsibility and take up that. नुवेचो आमदार मिकी UGDPत वचपाचें उलयलो खरो, मात राधाराव ग्रासियस तयार ना। मिकीच्या निर्णयाक UGDPचो महासचिव अनाकलेत येवकार दिता थंय आसा। राधारावान ताचेर आक्षेप घेतलो। राधाराव म्हणटा तो NCP उमेदवार विन्सन रॉड्रिगीजाक तेंको दितलो। मिकी इतली वर्सां BJP वांगडा रावलो आनी नुवेचे उदरगतीचेर फेल गेलो। Mickey has been here for 15 years and I don't see much progress here. Now if Mickey wants to join the UGDP, then that changes the equation. But I would, irrespective of what, I would continue to support Vincent here in my constituency, because I feel that we need a change here, and of the candidates available, Vincent I think is the best. So I shall be supporting Vincent Rodriguez. जे तुमची पार्टीचे अनाकलेतान मिकीच्या घर वापसीक मंगळारा येवकार दिल्लो। राधारावान बुधवारा मिकीची वाट आडायली। म्हणून आमकां दिसलें की हो पयलो स्टेप तेणें घेतला, आमी वेलकम करता। वी वेलकम हिम टू द UGDP, बॅक अगेन होम। आनी मागता की ताणें एक इनिशिएटीव घेवन सगळे पण आमगे प्रॉडिगल्स आहा ते परतून हाडपा पार्टीक। गोंयची येवजण पळय उरता तेणीच सांबाळपा जाय। हे भायले लोक जो येवन सांगता आमकां करप्शन नाका, हें नाका म्हणून, करप्शन जे आसा
It cannot be a one-man show. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊ एक ब्रेक.